नमस्कार. आमका गोंयकारांक शीत आणि नुस्त्याचे हुमण म्हणल्यार सामके घोस्ताचे. पुणून आता जून महिनो लागत आयलो आणि अशा वेळार आता पावस शिडशिडपाचो जालो तेन्ना आमकां खाणा जेवणाक लागपी म्हणजे दिसपट्टे जेवणाक लागपी वस्तू म्हणल्यार कड्डण, खारें नुस्तें, सोलां, मिरसांगो हे सगळे हाडून भायर वचपाक शक्य जायना. त्या वेळार आमकां ह्या सगळ्याचो सांठो करून दवरचो पडटा, जाकाच म्हणटा पुरुमेत. आयज आमी आसात गोमंतक तनिष्का व्यासपीठ हांणी घडोवन हाडिल्ल्या पुरुमेताच्या फेस्ताक. चला तर नजर मारया. तर जशें हांवें तुमकां म्हणलें आमकां गोंयकारांक नुस्त्या शिवाय उणी वचना, पूण पावसाच्या दिसांनी आमकां खाऱ्यानूच आमची उमेद भागोवची पडटा. तर आतां आमी पळयतात हांगा साबार खारें नुस्तें आसा, आमी तांचेच कडल्यान जाणून घेवया. तर कसलें नुस्तें आसा तुमचे कडेन? बांगडे आहा, बोंबील, गालमन, सुंगटां. तर ती सामकी सुकयल्ली आसा? सुकयलेली आहा. काय तांकां आनीक नाका, आनीक नाका, नाका नाका. तर हाजी पासून कितें करतात आमी? गालम्या पासून किसमूर. गालम्याची किसमूर करतात. आणि बांगडे? बांगडे भाजताय बी आनी किसमूरू जाताय. हय. फाटल्या वर्सा आसले तुमी रातचे मायले. हांव कितें कर एक्चुअली पुरुमेता फेस्त पळय आसा तुमी फेस्त म्हणटात. हें फेस्त न्ही, इट इज जस्ट एन एक्झिबिशन कम सेल. खरें फेस्त पळय जाता पुरुमेताचें तें मडगांव आतां आसतलें. आनी सांग्यार ताका पुरुमेताचें फेस्त म्हणटात. कळ्ळें? दीस इज ओनली एक्झिबिशन, इट इज ए सेल. तुमी तांकां एक प्लॅटफॉर्म करून दिला की बाबा तुमचो माल हाडात आनी विकात. आमकां पणजेकार आयलें बरें दिसलें. तुमचे कडेन कितें आसा? आमचे लायक ओसाणे आसा, मागीर कोबली आसा, मागीर तेलफां आसा. हे सगळे आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल हे. आनी हे सगळे पावसाक आमी एकठांय करून दवरता. हे ओसाणे आहा पळय ते आमी ते हे करता, ओसाणे हे कितें रोस करता. मागीर कोकम आहा ते एकदम बरें हेका आमचे जेवल्या उपरांत न्हू ते खाता. आनी ओटम आहा पळय तेजे न्हू कोडयेन घालता ते कित्याक मनशाचें न्हू हें प्रेशर इक्वल दवरता तो. हय ते एकदम बरें. सुके बांगडे घेतल्यात आणि तारवटी पापडा घेता. आता खूप बरे आसा. हय अफोर्डेबल आसा आणि तांची टेस्टूय बरी आसा आणि लोकांचो बिहेवियरूय बरें आसा जे विकतात ते. एक्चुअली हांवें गोमंतकाच्या एकाच कोणाच्या जर्नलिस्टाच्या स्टेटसान पळयल्लोय. सो आनी तो फेसबुकार बी सोशल मिडियार आयिल्लो. सो ताज्या खातीर आमी मडगांवच्यान हांगा आयल्या मुद्दम पळोवपाक. आमकां दिश्टी पडटा वडयो, उकडे तांदूळ, तन्ने घरे तशेंच लोणचे. उकडे तांदूळ सांगचे जाल्यार उकडे तांदूळ हे जिवाक सामके बरे आणि चड करून पावसाच्या दिसांनी तर ती उकडी पेज जेवप हातूंत वेगळीच मजा आसा. तशेंच लोणच्याचे सांगचे जाल्यार लोणचे जर जेवणात असले जाल्यार आमचे जेवण आनिकूय आमकां बरें वता. तशेंच तन्ने घरे म्हणजे ताची घरय ही ताची स्पेशलिटी आसा. चड करून तुमी जर गांवगिऱ्या वाठारांनी वचत आसत जाल्यार तुमकां चड खबर आसतलें. तशेंच वडयो हो चडश्यो लग्ना वेळार करतात, पूण त्यो एक हातान जायना, ताका भरपूर साबार लोक लागता, ताका भरपूर कश्ट लागता करपाक. आमी आवळा सिरप, आमटाण आणि बिबे घेतले आणि गोठाचे साठ घेतला. आमी परवरीच्यान आयले. हय पुरुमेताचे फेस्त न्ही म्हणून मुद्दाम आयले पळोवपाक. कोणी तरी घाल्ले हाजेर म्हणून कळ्ळें. पूर्व आयिल्ली हांगा? ना
आमी नाशिल्ली तेन्ना दिसता म्हाका. मुद्दाम परवरीच्यान हांगा हय पळोवपाकूच आयल्या. नमस्कार. आमच्याकडे ग्रीन मँगो स्क्वॅश कैरीचे पाणी असतात, त्याच्यात कलर नाही, एसेन्स नाही आहे. कोकम आगळा आहे, कोकम सरबत आहे, आवळा ज्यूस आहे आमच्याकडे. या आवळा ज्यूसमध्ये कुठल्याही प्रकारचा कलर नाही, इसेन्स नाही आहे, ओन्ली फक्त प्रिझर्वेटिव्ह आहे, साखर नाही आहे, पाणी नाही आहे, प्युअर आणि प्युअर फक्त डायबिटीजसाठी आहे. याच्यानंतर आमच्याकडे जांभूळ सीड पावडर आहे, याच्यामध्ये प्रिझर्वेटिव्हसुद्धा नाही आहे, कलर नाही आहे, इसेन्स नाही आहे आणि ही डायबिटीजसाठी खूप चांगली. अर्ली मॉर्निंग सकाळी घ्यायची, एम्प्टी स्टमक राहायचं अर्धा तास. त्यानंतर आम्ही आवळा कॅन्डी बनवतो. सर्वसामान्य लोक 100 रुपयाची मागणी करतात, यासाठी पाव किलो कॅन्डी बनवली येते. आणि जर कोणाला तरी मोठी पाहिजे असेल त्याच्यासाठी अर्धा किलो आमची कॅन्डी आहे. आणि याच्यामध्ये आम्ही साखर कोटिंग केलेलं नाही आहे, कलर कोटिंग नाही आहे, इसेन्स नाही आहे. गेले 15 वर्ष झाले आम्ही मार्केटमध्ये आवळा कॅन्डी विकतोय किंवा आवळा प्रोडक्ट विकतोय. आम्ही पालयाच्यान आयला. आमच्याकडे कुळीद आहा, जाम आसा, घरा बांदलेले काजी आसा, नाशण्याचे लाडू आसा, पीनट लाडू आसा, गरे आहा, कापे गरे आहा, भाजयेचे गरे आसा, तांदूळ आसा उकडे आणि कोकम सरबतूय आमी करता. हेच्या आमी रोस करता. ते पयली बरे फुगत घालपाक जाय आनी मागीर तेचो रोस करता आमी, ते जिवाक बरे. लाडू हे शेंगदाण्याच्या कुटाचे आहा न्हू, ते धाकट्या भुरग्यांक बी कॅल्शियम वाडपाक बी तांकां सगळ्यांक बरे ते. आनी ते आमी गोड घालून केल्ले आसा. लाडू आसा न्हू ते सगळे आमी गोड घालून केला. हांव पुण्यातून. हय हांवें हे घेतले आवळा कॅन्डी. तर हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा कणगाचे घोस, सांडगे हे चड करून पावसाच्या दिसांनी सांजे वेळ जाणा जाली तेन्ना सगळे जाण तेलान तळून हे उमेदीन एन्जॉय करतात. सांडगे जे आसा ते तेलान तळे उपरांत ताजेर साखरीचो पिठो मारूनय खातात, आनीकूय ते बरे लागतात. तांचे कडेन आनीक कितें कितें आसा ते आमी जाणून घेवया. कितें आसा तुमचे कडेन? आमचे कडेन गरम मसालो आहा, मिरची पावडर आसा, परत खावपाचे आसा चकरी, लाडू, मिरची, पापड, साठां, सोलां, आगळ, अळसाणे, आमटाण सगळें आसा. तुमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळा? मेळ्ळा. आनी तुमकां तनिष्का निमाणी दिल्या बद्दल तुमकां कशें दिसता? आमकां बरें दिसता मॅडम. तनिष्का न्ही दिल्या बरें दिसता आमकां. तुम्ही कुठून आलात? आम्ही मुंबईवरून. तुम्हाला कसं कळलं इकडे आमचं पुरुमेताचं फेस्ट आहे? हे आम्ही इथे जाताना आम्हाला दिसलं रोडवरती हे आहे फेस्टिवल. आत्ता आम्ही जस्ट बघतोय पण आम्हाला ते बागडे वगैरे खूप अट्रॅक्टिव्ह वाटतं, कारण आम्ही पण त्याच भागातले असल्यामुळे ते थोडंसं अट्रॅक्शन आहे त्याचं. सुकी मच्छी आम्ही ट्राय करणार. तर हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा घऱ्याचे चिप्स. आता हे घऱ्याचे चिप्स जे आसा ते तन्न्या घरा पासत केल्ले आसा आनी हे घऱ्याचे चिप्स जर घरा कडेन करतले जाल्यार ताका बरोच वावर आसा. ते खासा करून जर खोबरेल तेलान तळिल्ले आसत जाल्यार ते आनीकूय बरे लागता. पूण लोक चडशे घरांत ते करपाक वाजेतात म्हणून ते भायलेच एक पाकीट हाडुया म्हणून चडशे ते व्हरतात. तर तांकां विचारुया कसो तांकां खूब जाला तो. घऱ्याचे चिप्साचो तुमकां बरो खूब जालो? हय लोकांचो बरो डिमांड आसा. आनी कितें कितें आसा? पापड आसा फणसाचे, अळसाणे आहा. फणसाचे पापडाचे तुमी कितें करताले? फ्राय करून? हय. गोड आसा ते? ना, तिखट पापड. आनी सोला आहा. कशी पायली दिल्या सोल्याची? सोला आमी केजीनी दिला 500 पर केजी. 500 पर केजी. आनी मिरसांगो पर केजी 700. कितें आसा तुमचे कडेन? हय आमची गांवठी मिरसांग. तिखट आसता चड? हय तिखट आसता. आनी तिखट बरो जाता जो. हय. आतां लोणच्याक बी वापरता जाल्यार ते मिरसांगो आमकां कशें जाय ताका? तशें तुमचे कडेन आसा हांगा? हे पासून घेवं शकता, घालूं शकता. तिखट आसा न्हू ऑब्वियसली. मी हे कोकम सिरप घेतलं आणि कोकम आगळ घेतलं आणि हे घेतलं भरलेले आंबे मँगो एकदम. मी पणजीहून आले. तुम्हाला कसं कळलं इकडे पुरुमेताचे?
ते मला ह्या सकाळी ह्याच्याने मला मेसेज आले व्हॉट्सअपवर आणि त्याने मला कळलं. नाही, आणखी घ्यायला पाहिजे आणि उद्या पण यायला पाहिजे. आता फक्त मी बघायला आलं आहे, पण आय लाईक इट फुल्ली. तर आता तुम्ही पळोवपाक शकतात हांगा वेगवेगळ्या रंगाच्यो शेवयो आमकां दिश्टी पडटात. तांकांच आमी विचारूया त्यो कश्यो तयार केल्यात. ह्यो कसल्यो शेवयो? ह्यो आमी शेवयो रव्यापासून केल्या. आमी हितून आनी कांयच घालिना, रवो आनी मीठ मिक्स करप, कालोवप मातसो रवो आनी मशिनान घालप, शेवयो तयार. आनी 2 दीस वत लावचे पडटा ताका, वताक सकयल. आमी हेतून न्हू आतां साद्यो शेवयो केल्या पळय, आनी ह्यो फ्लेवराच्यो आसा. फ्लेवराच्यो शेवयो आसा त्यो मोस्टली खीर तेजी चड बरी लागता आनी भुरगीं चड करून हे खायता. कित्याक चडशीं भुरगीं शेवयो खावंक वचना पळय, म्हणल्यार हे न्हू तांकां आयस्क्रीम टायप लागता आनी भुरगीं इजिली खाता. आनी हे जे न्हू आमी वायट आमी सुजीचे आसा विथआउट फ्लेवर पळय, तिचे आमी उपमा करूं येता, पुलाव करूं येता, जावं वाळून शेवयो बेश्टे सय आनी हे घालून खावं येता. म्हणून आमी म्हणजे आमचे गांवठी आनी आमकां हे न्हू वेदांतान हे करून दिला. शेवयांचें मशीन हें केलां, ट्रेनींग आमकां सगळी वेदांतान दिल्या आनी वेदांता थ्रू आमी हें सगळें हें केलां. नाल्यार आमी हें करूं शकची नासली, कित्याक आमी शेवयो पयले मोबायलार कशें करता त्यो, पूण वेदांतान आमकां मशिनूय दिलें आनी ट्रेनिंगूय दिली. हय, लोणचें घेतलें हांवें, हरसाणे घेतले आनी चालू आसा आनी कितें कितें घेतलां, साठ घेतलां. खूब अफोर्डेबल आसा. अफोर्डेबल म्हणजे परस रेट तशीच आसा, पण सगळे एकीच कडेन मेळना न्ही. बाजारान गेल्यार सगळे वेगळे वेगळे कडेन वचचें पडटा, पण हांगा खूब बरें मेळ्ळें आनी गांवठी मेळ्ळें. हय, फोंडेच्यान. बरें दिसलें. एक्चुली हांवें पयर वाचिल्ली एड, पण आयजूय सकाळी वाचली आनी आयज कांय प्लॅन्स नाशिल्ले, सो म्हणलें पणजे या डायरेक्ट म्हणून. कितें कितें आसा तुमचे कडेन? माय नेम इज दीपिका. खंयच्यान आयल्यात? आमी काणकोण खोतीगांव. आमी नाचणे हाडले. नाचण्याचें तेका रागी म्हणटा, तेजे आमी सोतू करता आनीक आमट बी करता. तेजें पीठ केलें नाचण्याचें. नाचणें पीठ मागीर तुका बेगीन जाता, फास्ट जाता. हें तुका मिक्सर हें करता पिठान, पेकीट जाता, फास्ट जाता ना. उकडी तांदूळ आमी सोतात. हें तोरी, तेची भाजी करप, सब्जी. हय, कड्डण भाजी करपाची. आतां हय, आमी स्वता रोयता. पावसा रोवपाची. हळदी, हळद ना, मिरची, ही ती मिरची पावडर केली ना आमी. हळद, हय, हळद. पायनॅपल आसा आसा. पोरू आयिल्ली, पोरू हांव आयिल्लें आसा. हय, नेक्स्ट इयर येतली. नेक्स्ट इयर येतलें. बरें करून गिरायक जाल्यार नेक्स्ट इयर येतलें. आमी खोतिगांव आयला काणकोण. आमी गोड हाडला आनी तांदूळ, शेवयो, सोलां, बिंडा सोलां, लाडू सगळें हाडला. हें उसाचें गोड. हय, ना माडाचें ना. आमी आतां हें गोड ऊस हाडटा, मान हाडटा आनीक रोस काडटा आनी कायलिंगान उजगान कडयता आनी मागीर तें गोड करता. तें कित्याक घालूं येता. हय, कित्याकूच. हय, जिवाक बरें. डायबिटीज जाल्या मनशाक ना गोडाच्या पिल्यार सुद्दां इना बरी. हय हय, ह्या गोडात कांयच जायना. आं, आमी 120 रुपयान किलो विकता. काकाम कोकम न्ही, काकाम म्हळ्यार कोकम म्हणल्यार न्ही तें बिंडा सोलां तें कोकम म्हणटा. हें काकाम म्हणटा. ही थंडीक गोडाचें.
तर जशें हांवें तुमकां म्हणलें लोणचें असल्यार जेवण आनीक बरें वता आनी शिवराक दिसांनी तर लोणचें खूब आमकां बरें पडटा। तर हांगा आमकां भरिल्लीं तोरां दिश्टी पडटा। तुमच्या तोंडाक उदक सुटलें काय ना तांकां विचारुया आनीक तांचे कडेन कितें आसा तें। तुमी खंयच्यान आयल्या? वास्को. कितें कितें हाडलां तुमी? मसालास, the sweets, then chilies, kokum. Then I've got some item oil, coconuts and homemade pizza. ते लोणचें करपाक व्हडलो प्रोसिजर आसा दिसता। Very आनी भरिल्लीं तोरां that you have to चटणी घालूंक पडटा पयलीं मागीर कातरूंक पडटा तें. आतां लोणचें म्हळ्यार सगळ्यांच्या आवडीचें सो डिमांड बरो आसतलो। डिमांड बरो आसता. तुमकां आज जाला बरो? सो तुमी लास्ट इयर आयिल्ली? येस. आनी तुमकां तनिष्कान हो प्लॅटफॉर्म दिला तुमकां कशें दिसता? हाव यू फीलिंग अबाउट इट? Very, to tell you the fact, 2 days is not so hard. Okay. तुमकां अशें दिसता आनीक वाडोवचें म्हणून दीस? आम्ही पणजेच्यान. पणजेच्यान. तुमी कितें कितें घेतलां आज? नाल्ल घेतले, गोड घेतला. जाली तुमची शॉपिंग आतां? ना उरल्या? उरल्या. ओके. तर तुमकां हाजे प्रायसीस कशे दिसले? भायल्या पेक्षा हांगा सवय आसा? ना सारकेचशे आसा. सारके सिमिलर दिसले तुमकां? तुमची अर्दी तयारी जाल्या तर पुरुमेताची आनी उरला शॉपिंग करपाची. सोलां बी घेवपाचें खारें बिरें. ह्या स्टॉलाचेर पळोवन तर म्हज्या तोंडाक उदक सुटलें। साबार तरेची हांगा लोणची दिश्टी पडटा तशेंच काण्णां ही काण्णां जी ती खळाक घाले उपरांत इतली बरी लागतात आनी ती पेजेक लायतना तर ती आनिकूय बरी लागतात। बिबे आसा हांगा, घऱ्याचे चिप्स आसा, आनिकूय तांचे कडेन कितें कितें आसा तें आमी जाणून घेवया। दोन तुमी आम्ही वास्को. कितें कितें घेवन आयल्यात? बिबे लाडू, चिप्सा, मुगा लाडू, बल्लेले तोरा, सोला, काण्णां, बिंडा. लोणची कसली? ते बल्लेले. हे तोराचे हे? हय, हे कुडके. हे लोकांचो प्रतिसाद आसा? आसा थोडे. हे मुगा लाडू. आनी तुमी फाटले खेपे आयिल्ली? आयले. तेन्ना तुमकां कसो रिस्पॉन्स आशिल्लो? बरें आसलेले अशें. म्हणून तुमकां अंदू येवचें कशें दिसलें? आपयले न्ही अंदू येयले. आनी फुडल्या वर्सा तुमी येतली? आपयल्यार येतले. आता आमी जितले स्टॉल्स पळयले तातूंत सगळ्यो खावपाच्यो वस्तू आशिल्ल्यो तर आता आमकां हांगा कितें तरी वेगळें पळोवपाक मेळटा। तांचे कडेन कितें कितें आसा तें आमी जाणून घेवया। आमी बिचोलच्यान येयला वन म्हणून म्हाजे कडेन सगळे सिडलिंग्स आनी हे घरा इंडोर प्लांट्स आहा, केळी आसा, वेजिटेबल सीड्स आनी फ्लावरींग आसा, ते सगळे घरा हांव करता। हय सीड्सूय आसा अवेलेबल। घेतल्या खूब घेतल्या, हय खूब घेतल्या तेंच्यांनी अशे सीड्स आहा पळय ते सगळे घेतल्या। तुमी आमकां दाखोवपाक शकतात खंयच्यो सीड्स कसल्यो कसल्यो? ही वांयगी, ही भेंडो, नाप आनी मुळो, अशी चिटकी, पालक असले सगळे आहा। आनी पापड हे आमचे SHG मेंबर आसा पळय ते घरा करता पापड, मशिनाचेर बीन हातीन करता। आनी तशेंच आमचे कडेन तांदळाचे पीठ तयार करता, वडयो करता आनी आमचे हे स्पेशल म्हणजे रागी लाडू, नाचण्याचे लाडू। हे हेल्थी न्हू, नाचणे खावप, मिलेट हियर आसा न्हू, त्या कारणान आमकां एग्रीकल्चर हितून शिकयल्ले आसा आत्मा अंडर, आनी ते आमी शेंगदाणे घालून गांवठी तूप गोड घालून हेल्थी लाडू करता। पोरू ना येवंक हांव फर्स्ट टायम आयला। बरो आयला म्हणजे खूब अजून पर्यंत म्हाजें सामान सोंपलें सुद्दां सद्या। आमचे कडेन मॅडम खूब तरेचे प्रॉडक्ट आसा, ऑलमोस्ट आमचे कडेन 15 तरी प्रॉडक्ट्स आसा। ओके, तितून आसा आमचे एक वर्जिन कोकोनट ऑयल आसा, बॉडी ऑयल लेमंडर आसा, बॉडी ऑयल इंग्लीश रोज आसा, ऑयल पुलिंग क्लो आहा, ऑयल पुलिंग स्प्रेमेंट आसा, इंग्लीश रोज आसा। हे सगळे प्रॉडक्ट जाता पळय ते एक कोकोनटाचे तयार जाता। ते एक्चुअली ते नॉर्मल कोकोनट ऑयल येता पळय तेजेच्यान जायना, ते प्रॉडक्ट जाता पळय न्हू हे थ्रू ताका मॅन्युफॅक्चरींग प्रोसेस खूब आसा मॅडम ताका। पूण ते पयलू आमी माडाचे नाल्ल काडटात, ते मागीर तेजी प्रोसेस करून ते दूद येता पळय ते दुदाच्यान आमी ते तेल काडटात, ताका मिनिमम आमकां प्रोसेसाक 24 आवर्स लागता। आनी आमी हे सगळे प्रॉडक्ट्स आहा पळय न्हू चडशे आमी एक्सपोर्ट करता फॉर दुबय,
युरोप कंट्रीन सगळे आमी तितून एक्सपोर्ट करता आनी चड सेलिंग आमचे प्रॉडक्ट आसा ते वर्जीन कोकोनट ऑयल जाता आनी नावडे आमचे रोजमेरी जाता. बेनिफीट खूप आहे मॅडम. हे बॉडी ऑयल आहा पळय न्हू, हे आमी हे बॉडीक लावपाचे. ओके, जे हे नॉर्मली कितें जर खोबरो तेल आसता पळय ते नॉर्मली लायल्या काय ना ते तुमकां तशेंच उरता. हे लायल्या काय ना हे ऑब्जर्व काय हे तेलकट काय उरना, डायरेक्ट तुका हें जाता मॅडम. आनी हे आसा पळय न्हू कोकोनट ऑयल आहा पळय न्हू, हे वर्जीन कोकोनट ऑयल हेजे उपयोग खूप आसा मॅडम. हे तुका कुकिंगूय यूज करूं शकता, सालाडाकूय यूज करूं शकता. ओके, सपोज कोणाक डायबिटीज आहा पळय हे नॉर्मली सकाळी एकूच चमचो समज तुमी एकूच चमचो समज घेतलो सुद्दां जाल्यार तुमकां डायबिटीज कवर सुद्दां जाता मॅडम. रेंज किना मॅडम 250 ml आहा पळय न्हू ते आहा 350, 500 ml आहा पळय ते 650 आसा आनी 100 ml आहा पळय न्हू ते 199 आसा. सद्या आमी हे स्टॉल घातला म्हणून लोकांक बेनिफीट मेळोंक जाय म्हणून आमी हेंचे सगळ्यांचे 25% डिस्कावंट दिता. सपोज प्रॉडक्ट आनीक जाय बाय टू 1 get 1 फ्री आहा मॅडम. हय मेळ्ळा आमकां. आमी आज स्टॉलार घातला आमकां खूब प्रतिसाद मेळ्ळा आमकां. ना लास्ट इयर ना आमी फर्स्ट टायम हांगासर. ओके, तर आता आम्ही वचूया आमचे गोवा तनिष्का हेड मॅडम मनस्विनी हांचेकडे. तर मॅडम तुम्ही सेगीत 2 वर्सां जाली हे पुरुमेताचे फेस्त आयोजित करता. तुमकां लोकांचो कसो रिस्पॉन्स मेळ्ळो जेणे करून तुम्ही हे अंदूय आयोजित केले? खूप बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. फाटल्या वर्साच आमी पळयलें की इतले लोक आयले वेगवेगळ्या गांवांतले आनी तांकां जी जाय आशिल्ले ते सगळे हांगा मेळ्ळे. तांकां सोला जाय, मागीर मिरसांग जाय. मिरसांग थोडे लोक हरमळाची मिरसांग जाय, थोड्या लोकांक काणकोणाची मिरसांग जाय. अशी वेगवेगळे तरेचे जे तांकां जाय ते सगळे मेळ्ळे. तर फाटल्या वर्साय बरो रिस्पॉन्स आशिल्लो आनी तो रिस्पॉन्स पळोवन आमी ह्या वर्साय हे प्लॅन केले की ह्या वर्साय तनिष्काची पुरुमेत फेस्त जावपा जाय हांगा. आनी बायलां आमची सामकी उत्साही. मागीर आमची जेन्ना मिटींग जाता दर म्हयन्याक मिटींग आसता आमची, तर मिटींग जाता तेन्ना फाटली 2 म्हयने हांव पळयता की ती त्यातूनच बिजी आसा. पुरुमेताची ही गजाल करपाक जाय, म्हाका हे व्हरपाक जाय, ते व्हरपाक जाय आनी ती त्याच तयारीन 2 म्हयने बिजी उरली. तर ती आमच्या परस ती सामकी उत्साही आनी तांकां लागून तांचो उत्साह पळोवन आमी हे करपाचे प्लॅन केले. ह्याय वर्सा बरो रिस्पॉन्स आसा, बरे लोक आयले आनी लोकांक जे अस्सल अशे खात्रीशीर अशें म्हणटात न्ही अशें जे जाय अशा गजाली ज्या जाय न्ही त्या सगळ्या आसात तांकां. तर आता आमी ह्या पुरुमेताच्या फेस्ताक एक विस्त मारून आयिल्ली आसा. हांगा जे सगळे विकपाक आयला वेगवेगळ्या भागांतल्यान लोक हांगा ह्या पुरुमेताच्या फेस्ताक तांणी आपआपलें सामान विकपाक हाडिल्लें आसा. हांगा जे कोण आयल्यात तांणी हे प्रायसीस जे आसा ते सामके अफोर्डेबल आसा, पॉकेट फ्रेंडली आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. थोडे ज्यो गोश्टी हांगा विकपाक आयिल्ल्यो आसात जे सामके गांवगिऱ्या वाठारांतली याद दिता, जशें की पणस, जशें की सांडगे, जशें की भिण्णां, हे सगळें आमकां गांवगिऱ्या वाठारांत आमकां चड प्रमाणांत मेळटाले. पूण आतां हांगा हे सगळे एके कडेन आयिल्ल्यान सगळे लोक जे आसा ते हांगा येवन व्हरपाक चड प्रिफर करतात. ताका लागून आतां शेनवार आनी आयतार म्हणजेच 4 मे आनी 5 मे अशे 2 दीस हे पुरुमेताचे फेस्त आमी आयोजीत केल्ले आसा. तर तुम्ही मुजरत हांगा भेट दिवची आनी हे पुरुमेताचे फेस्ताचे सामान तुम्ही सगळे घरा व्हरचे, तुमच्या पुरुमेताची तुम्ही तयारी करची. तर गोमंतक टीव्हीच्या तुम्ही सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्सांक फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नळेकार सयत हांव समिधा कुंकळकार.